आयज मोगो पक्ष पेडण्यान लिडींग आसा आणि विनींग असलेलो कॅन्डिडेट भाजपान कित्याक वयता हें म्हाका खबर ना, पण तो वचाय शकना कित्याक आयज ज्या पद्दतीन ह्या बाबू आजगांवकारान जे मोपा पठारा वयल्या शेतकऱ्यांक नश्ट केल्या, पेडणे उद्ध्वस्त करपाचें काम केलां, जे कॅसिनो हब हाडून थंयसर नश्ट भुरग्यांक युवकांक करपाचें काम केलां, त्याच पक्षाची जर प्रवीण आल्लेकर ओडटा अशें दिसता जाल्यार प्रवीण आल्लेकरांनी लोकांक खुबश्यो गोश्टी सांगलेल्यो आसा की बाबू आजगांव हांव फटींग न्हू, हांव तुमचो विश्वासघात करचो ना, जाल्यार तो वयता जाल्यार हो विश्वासघात न्हू तर कितें पेडणेकाराचें कल्याण। आनी हे गोश्टी तो देवळांनी उलयला, देवळाच्या मंडपान उलयला आनी म्हाका दिसना तो ह्या पक्षान वतलो असो। आनी जर त्या पक्षान तो वयता जाल्यार विनींग कॅन्डिडेट आसलो पळय तो लॉस जातलो आनी आपल्या पांयाचेर तो फातर घालून घेतलो। त्याच्यासाठी आम्ही रात्रंदीस काम केलं आणि आज आमकां आयकान कळटा की पेपरा वरसून आणि इतर वरसून की तो BJPत जाता म्हणून। पण आज असं दिसता की जे जे समाजला पक्ष सोडून गेले ते सगळे आमदारय जाल्ले गेले, कोण उमेदवारले गेले आणि ते आज सोंपलेले असत। तर त्यांनी आमकां काय सांगूंक ना आपण BJPत जातंय काय जातंय म्हणून, फक्त हे आमकां पेपरा वयल्यानच फक्त कळत आसा। तुमची भूमिका काय असतली? कारण तो जर BJPत गेलो म्हणून त्याचे पासून काय आम्ही लॅम करून धावून जावचो ना, कारण आम्ही महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे सच्चे कार्यकर्ते असत असो, तेव्हा सगळेच जे कार्यकर्ते मगो असत तेव्हा त्याच्याबद्दल आम्ही दुसरो एक उमेदवार उभो करू शकतो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या वतीने। अजून तुमकां काय तेंच्यांनी काय सांगूंक ना? आमकां अजून काय त्यांना सांगूंक ना असं। पक्ष श्रेष्ठीन तुमकां काय सांगलेलें आसा? पक्षश्रेष्ठीन अजून काय सांगूंक ना, या आपण ह्याच्यावर विचार करून 2 दिवसात आमकां सांगते पक्षश्रेष्ठीन सांगलेला असा।